फक्त सावरकर बाब की काल इतले मंत्री जाले आनी तुमच्या नांवान तुम्ही मध्ये स्पिकराचे हितून येयले. म्हाका दिसना की म्हाका खंतकार कशी दिसना कारण म्हणजे संबंध जीवन पळयलेलं जी जी संधी भाई माईक सकयल दवर मरे जे काम आयलें त्या कामाचें सोने करप आनी गोंयच्या जनतेक गोंयच्या शिवराक आज पर्यायान फाटल्या फावट मंत्री म्हणून काम करता आमदार म्हणून पूण एक्सपेक्टेशन आशिल्लें तुमकां संबंध गोंयभर काम करता म्हाका दिसता अपेक्षा जरी असली जाल्यार म्हाका दिसता की जी जी खंयचीच गजाल आसा ती बारीक आनी मोठी नासता. म्हाका दिसता ही जी गजाल आसना एखाद्या स्पिकर म्हणून सांगता खूब मोठी जबाबदारी आसा आनी जबाबदारीपूर्वक काम करपाची आतां पर्यंत जे आसा ज्यो गोश्टी म्हज्या वाट्याक आयल्यो सगळे काम करपाची संदी मेळ्ळी आसा त्या संदीच्या प्रत्येक गजालीची हांवें सोने केल्लें आसा. नो डावट तुमचे कार्यकर्ते खुश आसा तुमचे कार्यकर्ते म्हाका दिसता न्ही सरकार आमच्या असल्या कारणान दिसना त्यामुळे म्हजो स्वभाव सामाजीक कामांतल्यान आयले कारणामुळे काम करपाची थमक कापसात आसा हे सगळ्या कार्यकर्त्यांक खबर आसा गोंयच्या जनतेक खबर आसा. तुमचो स्वभाव बरो आसा त्यामुळे खंयच फरक पडटलो अशें म्हाका ना पण तुमचो स्वभाव बरो आसा. तुम्ही सदांच म्हणटाले की तुमकां मंत्री मेळटलेच म्हणून. नाही स्वाभाविकपणे जे आसा न्ही एदें मोठें पद जे आसा न्ही मेळप जे आसा ती गर्वाची गजाल अभिमानाची गजाल आसा आनी ते म्हजे सारक्या सामान्य कार्यकर्त्याच्या सामान्य शेतकरी कुटुंबांतल्यान आयले त्यामुळे हांव स्वताक भाग्यवान समजता. पण स्पीकर देखून जालो जाल्यार तुम्ही स्पीकर जातालेच ऑलमोस्ट दिसता अशें पूण खंय तरी तुमकां दिसना आसलें की म्हाका दिसता न्ही आज पर्यंत जे आसा न्ही एज अ स्पीकर म्हणून जे आसा फक्त तितलोच हाजेर रावन आसतना हां म्हणजे संबंध सामाजीक दृश्टिकोनांतल्यान गोंयच्या विकासा खातीर एज अ स्पीकराची भुमिका कितें आसपाक शकता ही गजाली प्रूव करपाची कपासत ना. पयलीं जावना म्हणटा तुमी हे हांव जालेलो अशें म्हणना पूण एक नवो कशें एज अ स्पीकर म्हणून जो आसा विधानसभे पुरतोच काम आसता ताज्या पलीकडे वचून काम करपाची आउट ऑफ वे वचून काम करपाची वॉट आर दोज आउट ऑफ वे तुम्ही आउट ऑफ वे म्हणटा पळय कितें आउट ऑफ वे सामाजीक दृश्टिकोनान म्हणजे फक्त तुम्ही म्हणटा की एखादो मंत्री जालो जाल्यार तो गोंयच्या समाज विकासाक गती दिवपाक शकता असो जी भूमिका आसा अशी जी एक विचार करपाची संकुचित वृत्ती आसा की ताजे पलीकडे वचून करपाची तपासत म्हणजे